केकल्यात ओडोनी मोगाचे येवकार. आज तुमच्या फुडार हाडटा हांव एक ऑस्लो ना मोस्तो तियात्रीस कातुरीस हँडसम लुकींग आस्त्या तोंडाचो आनीक कोणाकूय आदाराक पावपी चड करून चेडवांक आनी देखूनच सगळे आमचे तियात्रीस चेडवां ताका खुबूच लायक करतात. गांवान रिबादाचो आता तुम्ही सांगशात आवे आवे आवे. वाव, you guys are good. रोकडोच मार्किलो कोण तो? Okay, yes, you are right. तोच Ave Maria Dsouza. So, वेळान कित्याक पिड्यार करपाचो? Let's put our hands together and welcome Ave. Hi everyone. Hello. Hi. Welcome to Pickle Tickle Chat show. Thank you. कसो आसा? Good. तू कशी आसा? हांवूय बरी आसा. Good. तर हांवें काम सोडलो तुका. चोर कमी जाता. कित्याक रे? चोर कमी जाता. गोरमी जाता या यू आर स्केर्ड ऑफ माय क्वेश्चन? ना स्केट करणार ना. Are you sure? तुवेंच म्हाका शिकवलं स्केट जायना. ओके तो तुजो पयलो प्रश्न तुका. हांवें 2008 वर्साक तुवें एक इंटरव्यू दिलो. आनी तो इंटरव्यू हेरल्ड पेपराचेर छापून आयलो आनी ताचें कॅप्शन आसलें लक फेवर्ड हिम. लेडी लक्स फेवरेट गाय. Yes, something like that. ओके. आता त्याच इंटरव्यूवर तुवें म्हटलेलें आसा छापून येयलां तें की 2009 वर्साक आपूण खूद आपलो तियात्र भायर काडटलो म्हणून. रायट? आनी जायते आमचे तियात्रीस खोशी जाले. हांव पासून खोशी जाली कित्याक आमकां आवेच्या तियात्रान असो चान्स पडटलो म्हणून. पूण तो तियात्र तुजो तो भायर काडूंकूच ना. म्हणटो सगळे तियात्रीस तुजे रागात जाले ते म्हणूंक लागले तूं फोटीक म्हणून. जाल्यार तूं हाचेर कितें म्हणूंक सोदता? ना हांव फोटींग म्हणून म्हणजे म्हणूंक जाय कित्याक लायक प्रॉब्लेम्स आसता. तो तियात्र म्हजो आजून पासून रेडी आहा. ओके. मात तें मातशें म्हाका जावंक नासी. तियात्र करतलोच म्हणून जायना. हे सारकें आर्टिस्टूय जाय फायनान्शियल प्रॉब्लेम जाता ते. हें तूं जाणा तुका सांगपाक लागना. सो ते टायमार तुका अजुनूय खुशी आसा तो खुशी खरेंच खुशी आसा तुका सांगता. पूण म्हाजी पयली खुशी म्हणटा तो म्हाका जावप म्हाजो म्युजिकल शिकयलो इन ऑल द हॉल्स. ओ वाव, रियली? हें श्योर. पणजे, म्हापसा, सांवड्डे हॉलां आहा तितलीं. वेरी हें म्हाजें मनाक कित्याक पडटलें. सो तुका तर कांतरां म्हणटच पूण जायना. लोकांनी म्हाका मारलां हांव जाणा. पूण कित्याक एक कितें पयलें करून तुवें दाखोवंक जाय. सारकें. तेज्या फाटल्यान यू हॅव टू गो फॉर अ बिग हाय. तुवें त्या इंटरव्यूवर तशें म्हणप ना. तुवें म्हणलां खूब तियात्र आपूण भायर काडटलो म्हणून. हांवें म्हटलेलें हांव म्युजिकल शोची खबर करूंकूच ना. बट तूं तो वयर सोदतालो जाल्यार पयलो आनी मातसो जाल्यार यू शूड शो समथींग टू द पीपल. ओके. तुका दिसना? या. एक कितें करुया पयलें आनी मागीर तियात्र आतां घालया. ओके. सो हो म्हाजो विजन आहा की पयलो म्युजिकल शो म्हाका करूंकूच जावो. दॅट्स वाय हांव करतलोच. आनी त्या खातीर तुवें तो त्या वर्सा तुवें तो शो काडून काडूना. म्हजो दुसरो प्रश्न. हांवें ट्रिओ प्रिन्सेस म्हणून तुजो एक ट्रायो आसलो. जातून तूं सांतू आनी विक्टर आय थिंक सो. आतां तो बरें तुमचो ट्रिओ बरो येवन चलला. मागीर अकस्मात तो ट्रिओ बंद जालो. लोक म्हणटालो की तेणी तुमचे मदें झगडी जाली आनी तुका तेणी भायर मारलो. झगडी बडी कांयच जावना. हें लोकांचें मरण आहा तें तियात्रीचें मरण आहा. म्हाका खूब जाणां तियात्रीचें म्हणटा अरे कितें झगडी जाली तुमची तियात्र ब्रेक पडलो. ना हांव तुका सारकें सांगता. तो पयलो ट्रिओ कॉमेस केल्लो हांव सांतू आनी विक्टर. तुवें पयलें आसलें आमकां तेन्ना. तेज्या मदें म्हाका सांतू म्हणटा पळय तो ही वॉज बींग फॉर द पुलीस गोवा पुलीस फोर्स. सो ताका गव्हर्मेंटान ती 5 वर्सां दिली घेवन भायर सरलो. So on that 5 years he went abroad in Kuwait. So ते म्हाका आनी ऑल्टरनेट कोण नासलो. सो टोनी आसलो. सो टोनीक म्हटल्यार नो डाउट ही वॉज अ कंपोजर. टोनी दरीमान. तेणें ते ट्रिओ कॉमेस केलेले. काडलो. म्हणजे सब्जेक्ट आमी करतालेच बसून पूण तो तेणी उतरां चड आहलेली. सो टोनीक म्हळ्यार तूं कित्याक तो आमच्या मदें जॉयन जावंक पडटा. आनी टोनीक तेन्ना तियात्रान येवपाची खुशीच नासली. केन्नाय टोनी कोणी विचार ना हांवें आपूण भितर मातसो ना कांय जायना तूं एकूच दान जातलें म्हणून सारकें. आनी तेन्ना सावन तो ट्रिओ कॉमेस जालो. पूण तेन्ना ट्रिओ प्रिन्सेस म्हणून आमकां नांव नासलें. ट्रिओ, जस्ट ट्रिओ. हांवें सांतू आनी हांवें सांतू विक्टर.
ते त्रियो प्रिन्सेस नाव पडले केन्ना तुका सांगचे म्हळ्यार सीडी सिनेमाचो शो आसलो म्हाका सांगा तुमी हांगे उगड आसा जावं नको दीस वॉज इन 1998 राय म्युजिकल शो जालो इगोचे पडेन म्हाका आजून उगड आसा आनी तेन्ना आमकां टॉमी आफोस नॅल्सनाचो चेडो टॉमी ही वॉज अ त्रियो किंग दॅट टायम तेणे आमकां तें नांव दिलें त्रियो प्रिन्सेस सो बिकॉज ही कॅन गिव अस बिकॉज ही वॉज अ त्रियो किंग I mean to say he was a trio king that time, so he gave that name and then now commerce केलं. Who जाणार पण विचारल्या हांव हे भुरग्यांक नांव दिलें आनी अपकमिंग भुरगे तेन्ना ते म्हणजे ह्या भुरग्यांक आपण नांव दिवन सो त्रियो तेंचो त्रियो प्रिन्सेस म्हणून and that title we got from that day onwards we were trio princess. ना ताल्ले काय ना जोगडी आमच्या मध्ये काय ना पण जालें कितें तो त्रियो चलता आसतना मागीर विक्टोराच्या फुड्यान वी टूक एंटनी बसता that time the trio was like a very craze for people आम्ही एका 3 शो पासून गेले म्हाका अजून पण आसा 3 शो 3:30 मोडको पण धांवता येता हांव हे धांवताले अजून पण आसा म्हाका ती क्रेज म्हाका केन्ना मेळोंक ना दॅट वॉज 2 त्रियो एक सोलो आसलो म्हाजो 2 त्रियो एक सोलो सो दॅट वॉज फ्लो वॉज गोईंग ऑन पण मागीर कितें जालें एज वायज जाता म्हणल्यार मग भुरगे आमचे कडेन चलना सो आनी आमच्या कडे कांय झगडी कांय ना एंटनी वॉज व्हेरी बिजी वीथ हीज स्टडीज तो तेणें म्हणलें हांवें आमकां फुडें जावचें ना करपाक सो तुमी आनी कोणाक आनी माय प्लॅन वॉज टू टेक फ्रांसीस एट तुवें तेन्ना आनी टोणीक वचून म्हटलें टोणी म्हणलें हो आमी त्रियो फुडें व्हरया आनी तुवें वॉज रेडी हा दॅट टायम दीस वॉज इन 1998 तुवें वॉज रेडी आतां करया पूण unfortunately मागीर तो रसोनाक गेलो मध्ये टोनी वॉज अ सिंगर यू नो ही यूज्ड टू द सिंग्स एंड ऑल फॉर द ड्रामास and he still is he is a very good singer I can say so तेन्ना तो रसोनाक गेलो मागीर आमच्याच मध्ये आनी टोनी म्हणलें पळय आतां तूंय ना हांवूय ना केन्ना दोगी बारापण मेळ्ळे जाल्यार कोणाक त्रियो करया इतलेंच आनी कांय ना नो जोडी नथींग ओके हांवें म्हाका एक सांग तूं पयलो ट्रियोनूच आसतालो तुमचे ट्रियो ते बरेच वयताले व्हेरी इवन हांवें हर्ड देम हांवें पासून आयकलां ते तो तूं सोलो केन्ना म्हणून सुरू केलें सोलो म्हणून सुरू केलें म्हणजे कितें जाणा तूं आमकां सारकें सांग आमचो त्रियो किंग्स स्वर्गेस्त सोजा बॉय तो एक दीस म्हाका आमचे फेरीबोट आहा थंय पयले आसतले रिबांदर टू शोराम तो थिंगा सदांच बसून आमी कांतरां कंपोज करतालो अजून उरला सांग सो एक दीस म्हाका हांव वयता आसतना आय वॉज कमिंग होम फ्रॉम बेंजीन बायकीन तो हांवें म्हणनासलो चेड्या म्हणटालो मागीर अंकल म्हणलें कितें जालें अरे कोणाचें देतान न्हेसता आतां उडास येना कोणाचें देतान आसलो पळय पूण तेन्ना त्रियो आमचे त्रियो वॉज व्हेरी फेमस आनी हांव दोनूच त्रियो म्हणटालो सोलो म्हणनासलो सो तो म्हाका एक दीस तेणें बसून म्हाका सांगलें तूं सदां त्रियो म्हणटालो सोलो केन्ना म्हणचो ना आनी अंकल चान्स घे म्हणलो कित्याक लागून तुका सांगता काय म्हणून पळय हो त्रियो म्हणलो वायट बरें आसता हो त्रियो फुडाराक चलत वो चलचो ना हें कोणाच्यान तुज्यान सांगना म्हाज्यान सांगना गोडे तूं आसतलो गोडे टोणी भायर सरतलो तेका गोडे खूंय चान्स पडटलो गेलो गोडे तूं भायर सरतलो तुका खूंय गोडे चान्स पडटलो सो ह्या फुडें केन्ना आतां येता तुजे फुडें न्हेसता तेका आमचे त्रियो म्हणटा डायरेक्टर सांग आपण एक सोलो म्हणटा म्हणून सो तेजें कितें मनान आसा तें म्हाका तें आतां उगडास येयलो आयकता सो ही वॉज थिंकिंग अबाउट मी बाबा फाल्यां तो त्रियो बंद जालो हांवें कितें करतलो टोणी कितें करतलो ते भशेन सो तितून सावन मागीर हांव डायरेक्टराक सांगतालो एक सोलो म्हणून म्हाका चान्स पडटलो ते तो कोण आहा जाल्यार म्हणटाले मूड चल मूड तेच पयशे एक्स्ट्रा पयशे म्हाका कांय नाका तेच पयशे सो दॅट वॉज द स्टेज जेन्ना पयलो सोलो सीडी सिनेमा बांदपास थिएटरान आनी दॅट वॉज एप्रिशिएट बाय एवरीबडी सो तेजेर सावन मागीर ते जायतो लोक म्हणटा हांव म्हणना की तूं एक बरो कांतरीस्ट तुका कांतार करपाचो बरो झेतूय आसा सगळें बरें आसा पूण तुजी कांतारां तूं कंपोज करना तूं भाड्याची हाडटा अशें ना 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 हांव म्हाजी कांतारां आजून वचून करता पूण हांव कोणाक व्हरून दाखयता हें ओपनली सांगता हें सांगला पासून येता दिसता कोणाच्या कडेन गेलो म्हणून कितें दिसता रे हांवें ते कडेन कांतार करता ना हांव बरें आजून बसून म्हाज्या मनान कितें आहा तें हांव करून आतां सुगराक आसा सुगराक दाखयता टोणीक दाखयता टोणीची ह्या पयलीं जायती कांतारां मेळटा खूब म्हणटा कित्याक हांव ह्या भाशेन न्हू हेजें कांतार हाडून हांव नांव सांगींग मिस टोणीची आनी जायती कांतारां मेळटा इज अ गूड कंपोजर हें तुंवूय जाणा पूण कितें हांगा जाणा एक टायम हांव येता तेका देवान देणें दिलां कंपोजींगाक कांतार म्हणटा म्हाका देवान बरें देणें दिलां कांतार म्हणटा कंपोजींग हांव मातसो चुकलो हांव ना म्हणना पूण हांव मागीर करून दुसऱ्याक फर्स्ट ऑफ एक्झाम्पल ज्युनियर
देवान कसं हांव सदांच पळतालो हिरो मातशें पयले कितें केलां तें म्हणटालो मी पडटाली ना सारकें सांगूं तोय सांगलो तेज्या फुड्यान मागीर पेटली हिरो मातशें पयले तोय कांयच म्हणटालो हिंगा आमच्या फुड्यान बॉस तो रोखडेच शिंवतालो कंपोजींग म्हणून हांव मडगांव आनी पणजे जायना बट स्टील टुडे आय शो माय सॉंग्स टू आतां हे पासून कांतार हांव जेका म्हणटा पळय सुद्दां हेका ना ताका समज मुशी भाशेन करून म्हाका अशें पळय सो दॅट कित्याक फूड पण फायदा फॉरेन कोणाचो कोणाचो हेल्प घेतलो म्हणजे रायट ना हांवें तुका चडसो कांतारांच पळयला पूण एक्टिंगांत तूं मातशें इंट्रस्ट कित्याक केना कित्याक हांव जाणा ल्हान ल्हान एंट्री तूं कोत्ताय तियात्रांनी पूण केन्ना तुवें व्हडलोसो रोल बरो पेजादीक रोल सो केलेलो हांवें तुका पळोवंक ना कित्याक तुका इंट्रस्ट ना दोन तियात्र नव्हता डांसो पडटा That is why. No. आता शारोनचो शो आहा जॅकोबाचो शो आहा तुका समथींग कोण तुका जमलो तेका जमलो तुका येलो एक्टिंग वायज एक्टिंग आय लायक वेरी मच फॉर एक्टिंग आय एम टेलिंग सिरियसली आजून पासून म्हाका एक्टिंग इज वेरी लायक हांवें मारल्या जायते एंट्री हांव ना म्हणना बट तरी तुवें सांगूंक जाय तुवें म्हाका पयलो आसा बारीक बारीक एक्टिंग हांव केन्ना म्हणून ना म्हणना रायटर आतां डबल शो आसा जाल्यार कितें करतलें सांग साडेतिनांक पणजे आहा साडेतिनांक मडगांव आहा समोर डबल शो ना दोन शो ना हांव शो तोच घेता बरें ती खबर आसा आतां तुजो खूब तियात्र तूं भायर काडपाचो आसा तितून तूं एक्टिंग करचो ना ना हांव चड करचो ना कडेन कितें आसतलें बारीकशें पण मेन म्हणजे मने कास्ट आसून बसून आहा बट तुका चडशें एक्टिंग करपाची इंट्रस्ट ना उमेद तुका फॉर एंड आय लायक एक्टिंग ओके इट्स नॉट अ सिंगर आय कॅन से आय एम ऑल राउंडर पण हांवें त्या लोकांक विचारून म्हजी एक्टिंग दाखोवंक ना कित्याक म्हणजे सांगलें तुका आतां दोन शो पडला कितें एक्टिंग करतलो खंय सांगपाक That is not a reason now, babe. That's not the reason I'm telling you. No. तुका पार्टी घातलो जाल्यार तुजे दोन शो घेवन जाता सांग दोन शो तुजें घेवंक जायत ना कितें आतां तुवें एक शो घेवचो पडटा पार्टी करून एक्टिंग कर दोन शो तुका आहा तूं एक्टिंग कशें करतलो ना पूण तुका आतां एंडाक पासून तुका समज एका डायरेक्टरान तुका एक बरोसो रोल दिलो रियली गुड रोल आनी तुकाय तो लायक जालो तुका कोरीचो दिसलो पण हांव ताका सांगतालो म्हाका आनी कोणाचो शो घेतलो जाय म्हणून मागीर कितें करतलें तें म्हाका तेका त्रासान घालपाक नाका That means you are losing a chance to act. No, it's not like they're losing a chance to act, but पावसान is okay. In rainy season आमचो season असता जून जुलै ऑगस्ट तेन्ना ओके फायन आय कॅन से ते अजून पासून तितून कोणी अप्रोच करूंक ना रोलाक लागून पण फुडाराक पळय मातशें ओके हांवें म्हजो फुडलो प्रश्न तुका तूं आतां टेक्सास अमेरिकेन काम करता सर्वीस करता जायते लोक आमचे गोंयकार चडशे युकेक वेतात पूण तूं अमेरिकाक कसो पावलो अमेरिका पावलो म्हणजे कारण आहा तितून हांव जेन्ना कॉमेडी डॉमिनिकान न्हेसतालो 2015 ओके आनी बाणावले तेजो लास्ट शो जालो मुडा साधन पासून तेन्ना त्या दिसान सगळो लोक ओपतात सो म्हणजे म्हाजी स्वता संवय कितें आहा म्हाजी कितें आहा तो वावरान केलो हांव म्हणजे हँगर पॅक केलें मॅनेजरा कडेन दिलें आनी हांव समजा रावना हांव केन्नाच रावना आजून पासून रावना जे आतां एका पासून न्हेसतना सांगपाक बियो म्हाजो पावर कितें आहा तो गेलो दोन कातरां म्हणटी हँगर लायलें सांगून चलो ओके कित्याक म्हाका ते बसून खबर मारूंक नाका आतां हिंगा कितें जालें ते बाणावलेचे भुरगे म्हाका खबर नासली म्हणून हांवें सदांच येता न्हेसतालो कांय करपाचें फुडाराक तियात्र वॉज नॉट बॅड आय वॉज डुईंग गूड इन तियात्र अशें कांय व्हडले पयशे करूंक ना जाय तें पूण मोग लोकांचो जिखलो सो तो म्हाका एक भुरगो आहलो पिटर म्हणून आजून आसतालो तो फुडें भायर आहलो हांव तो बडीचेर आसतालो सो म्हणून वाय गो टू अमेरिका आनी म्हाजे पेपर्स ऑलरेडी जाल्ले आहा पयके ओके आनी तेजे उतराक ल्हानपणान अमेरिका म्हणजे केन्ना म्हाका आयडिया ना रिनारी कांयच ना म्हणून वचोन पळय पूण इतलो तुका प्रॉमिस करता म्हणून तो एक फावट गेलो म्हणून तूं आनी परत वचोन ओके हें शुअर सारकें ना म्हणून एक एजंट आहलो डॉन आल्मेडा म्हणून आतां तेणें बॉर्न केलें आसा करपाचें सो ही इंट्रोड्यूस टू मी हिम आनी तेणें म्हाका सांगलें तोय वखदलो तियात्र आनी त्याच दिसान तिका त्याच जायना रे बाबा म्हजे म्हणून अमेरिकान हांवें म्हणलें वचोन म्हणलें पळोवया सो आय टूक अ चान्स आनी ही डीड एवरीथींग फॉर माय फादर सगळे पेपर्स बाग केले ताणें म्हाजे फॉरवर्ड केले वेंट फॉर द इंटरव्यू आय फेल्ड द इंटरव्यू आय फेल्ड द इंटरव्यू परत येवचो पडलो आय फेल्ड द इंटरव्यू आनी तुका मागीर परत आनी चान्स पडटा नेक्स्ट मंथ यू हॅव टू ट्राय अगेन पूण
फेल जालो फरक पडल्यार हांवें तें कितें मागीर साडटालें सगळें मनांत धरलेलें. ओके. तो तियात्रीस न्हू फुडल्या का म्हणून म्हाका तेच क्वेश्चन वयताले ते. होय. सो गोंया येयलो पळय बायलेक सांगलें कितें बेलें म्हणून तूं बेजार जायना जातलें जातलें घेवन बसनाका तूं. परत अंडरबॅग गेलो. ओके. परत complete pass. Oh, So I was 100% sure. I was 100% म्हाका तेच क्वेश्चन विचारताले. That's the thing. So you were already prepared. Prepared. Oh wow. कितें तूं जाणा शारो तुम्ही जाणा आमी काडलो. आमी सगळं विचारून So that was the thing. So त्या पाल देवाची कृपेन I did good over there. So. देवाची देवान कसं दिलें. I did what I can do over there. Okay. येलो मागीर घर मारलें. सगळें केलें. What I had dreams in my mind did it. Yeah. आता फुडलें फुडाला. Okay. पण UK आमचे थोडे तियात्रीस येतात ते एक वर्सां 2 वर्सांनी परत येतात. पण तूं अमेरिकाक गेल्लो तो चड तेंप रावलो परत येवंकूच ना. लोकांच्यो खबरो अश्यो जाल्यो की थंय तुका एक वॉकर मेळ्ळी आनी थंय तूं सेटल जालो. ना आता तुका सांगचें पडटलें आता तुका ओपन सांगलो ओपन म्हणचे ते कांय ना तूं सदां काय ओपन म्हणजे कितें कांयच जाता तें नोबडी तुका ही चेडो ही ती चेडो दी फालतू कोणाच्या मोगान पडपाक सो हे काल्लें कितें हे काल्लें तुका मातशें हें आहा ना अट्रॅक्शन I never went on that wrong track. I never went. Why do you think it's a wrong track? No. तुझी बायल आसली का तुझी? No. What I did? No. Friendship केल्यार कितें वायट आसा? Friendship was there. No. I thought you were talking in some different way. No. No. काय ना. But the thing is that माझ्यान जालें आजून बसून रावंक जातालो. सारकें सांगता. I told my wife also. I called her. Yeah. See, green card मेळपाक न्हू 2 options are there. Okay. You have to get married over there. Yeah. Any girl who is a citizen of that country. Okay. Yes. And second thing, you have to put a paper. Correct. ते पेपर तुझे पास जाता म्हणल्यार तूं जाणटो जातालो. Americans never Indians they झपकन green card दिना. It's very difficult. Okay. It's very difficult. Okay. And paper ते घालून बसून ना. But I had got good contacts with the people over there. Like I चेडो म्हाका असं म्हटल्यार वचून you talk to your wife, I'll help you with the green card. Oh wow. Get married to him, you don't have to stay with my house. तुझी भुरगीं वचून म्हाका ना. You have done nothing to do. Only you pay what is the fee for that, for the advocate. Okay. And the fee म्हणजे तिची बारीक fee नसते around it's like $45,000 USA. Oh wow. You have to pay that. तू सांग ते $45,000 दिना मोडून मदीं बरें कितें धंदो घालो बरो. बरें So ताका लागून हांवें ताका फोन मारलो. ताणें call your wife in front of me. I'll talk to her. Okay. तुवें आपूण म्हजे बायलेक विचारलें वचून ताणें सांगलें अशें आहा. म्हाका मेवता आनी within 6 months. Okay. अशें मेवता म्हणलें म्हाका 6 to 8 months maximum but minimum 6 months. Okay. ते म्हणाले तूं एक काम कर आपूण म्हणटकूच तुका जालो. What? Wow. आपूण म्हणटकूच तूं म्हणालो तुका जाय तें कर म्हाका पडोंक ना. Typical Goan woman I can say. Yeah, wow. Okay, so कितली वर्सां रावलो तूं without coming to Goa? 8 years 10 months. Almost 9 years. Almost 9 years. Okay. But good. America is America. You cannot compare America to UK. You cannot compare UK to America. That's for sure. Wow. Yes. Okay. That was good. Ave. अमेरिकेक हांवें आयकलां जायते गोंयकारी आसा जाल्यार तुवें तियात्र जावपाची शक्य ना? थिंगा तियात्र शक्य आहा पूण थिंगा लोक जायना. कित्याक? कांय तुका सारकें सांगता थिंगा एक तियात्र गोंयान जालोलो जॉसलिन म्हणून हांव म्हाका तुमकां पळयता जाल्यार तो रस्कुनाच्या बायलेचे भयणीचो चेडो. ओके. कळ्ळें तुका? सो हिंगा तेणें गोंयान तो तियात्र केलो तेजें तियात्र नांव आहा बूक आनी टान. बूक आनी टान गोंयांत जालो तेन्ना गोंयांत. ओके. पूण जेन्ना तो UK गेलो तेणें तें तेजें नांव चेंज UK काय US? ना UK. ही वेंट UK. ओके. पूण तेजो भाव USA आसलो कामाक. सो तेणें थिंगा तो तियात्र नांव चेंज केलें लायफ टायम अवॉर्ड म्हणून हांव नको तुका उडास आहा जाल्यार लायफ टायम अवॉर्ड सेम स्टोरी पूण लायफ टायम अवॉर्ड. ओके. सो तेजो भाव म्हज्या स्टोराचेर कामाक आसलो. सो तेणें म्हाका दीस म्हणलें हांवें तो तियात्र आमी हाडया रे म्हज्या भावाचो तूं न्हेलो पळय तो गोंयान बूक आनी तें हाडलो बरें इट्स नॉट सो इजी.
सो ताणें कितें केलें आमी ताका हेल्प केलो फॉर मनी एंड आमी सगळे भुरग्यांनी हांवें म्हणलें म्हाजे फ्रेंड आसले हांवें म्हणलें चल हाडया रे तें म्हणून तेणी म्हाका केन्ना इतल्या वर्सांनी पळोवंक ना न्हू हाडया म्हणून आनी आमी सगळ्यांनी ग्रूप करून तो तियात्र हाडलो USA. आतां तूं म्हणटा ना तियात्र स्टार्ट केल्ल्यान तियात्र सकाळचे अडेजांक स्टार्ट 2 ते 2:30 मॉर्निंग नेक्स्ट डे 12 जावन दुसरे दिसा थिंगा कित्याक लागून तेव्हा तुका सांग थिंगा सगळे भुरगे कामाक आसता कोण पळय एका स्टोरान जेवण जाता इवनिंग सॉरी आफ्टरनून एकाक जाता तो 11 सुंटा कोण 2 जेवण जाता तो 12 सुंटा ते घरा वयतले न्हातले जेयतले मागीर तियात्राक येतले तेका लागून तो टायम ते भशेन करता आनी दुसरें म्हणटा कितें लोक तुका तिकेटी काडूनय येना तेव्हा तुका सांगता तिकेट काडटा फूल हावस जाता शो एक्चुअली ते तिकेटी काडून येना कित्याक ताका सकाळ 5 स्टोर ओपन करूंक तें म्हाका तें जालेलें हांवें न्हेसला ताका त्या तियात्राक फ्लायट म्हणून पयलें सांगा म्हणून रोखडो चल्लो हांव कित्याक घरा कडेन बसून तुजो पात्रांव तुका टीव्हीचेर पळयता म्हाजो स्टोर ओपन जालो काय म्हणून तो एक फावट तुजो स्टोर ओपन जालो कितें तो टीव्हीर पळयलो न्हू ते बाबा आपणाचो मनीस येयलो तो गेलो पतन तो आनी कांय पळयना तेका सॉंग 5 थिंगा 5 o'clock इज द टायमिंग फॉर कॉफी फॉर अमेरिकन्स they may be Mexicans, they may be from Colombians, whatever it is. ते स्टोरान 5 वेळा येवन भायर रावता सारके टॅको बेल्टा थिंगा ते सगळे थिंगा उबे रावता स्टोर ओपन केलो एवरीबडी नीड्स द कॉफी कॉफी गॅलन मधून कॉफी घेवप सो दॅट इज द थिंग ताका लागून थिंगा त्यात मातशें लेट जाता पण लोक हांव म्हणो ना UK लोक चड जाता कित्याक USA परस UK लोक चड दॅट्स फॉर श्युअर हें हांव तुका सांगना बट वॉट यू कॅन डू इन USA यू कॅन डू इन UK दॅट्स फॉर श्युअर Thanks for telling us that, giving us this information. Okay, Ave, लोक म्हणटा हांगा तियात्र चड घेवन चलचें ना चडांत चड 10 वर्सां कडेन चलप तें आतां बंद जातलें आतां आनी लोकूय आतां जायना आदले भाशेन लोक जातालो तो जायना जाल्यार आतां तूं कितें म्हणटा कोण गुन्यांवकार तियात्रीस काय लोक ना 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 तियात्रीस गुन्यांवकार न्हू लोकूय गुन्यांवकार न्हू म्हाज्या स्पंदार कित्याक लागून जायना कित्याक पयलो कितलो ना आतां आमचो लोक जाता म्हणून जालो न्हू शारो न्हू आतां लोक पळय आतां जाता आहा तितले तूं चड मेजॉरिटी घेवची जाल्यार सगळे आतां घे आनी आजूनय लोक वयता आतां एक वचूंक जायना एक्चुअली डे टू आयलंड जाणा आसतलें तो सो आतां तो लोक तो जाता आनी गांवांत लोक चड पळयता गांवांत खूब फूल हावस शो सारको पण तो लोक आनी जर हॉलान पळोवन एक टायम पळयतालो पळय तेन्ना हॉलान जाता लोक आतां कॅपेसिटी 1000 आहा एक 300 400 500 आनी सोदचें पडटा खंय बसलें ताका लागून लोक हांव हितून कोणाची मिस्टेक करना पूण इतलेंच म्हणूंक सोदता की आतां आमचे जे मॅच आसलेले तूं विल्सन ज्युनियर रोड फेल्सी आपोलोन मागीर आनी जे आतां तेका ते मेले देवान विसर्जन आतां ह्या भुरग्यां कडेन आमचें तें मॅच जायना मग तुका आतां न्यू कमर्स येयला की भुरगीं येयला दे आर व्हेरी टॅलेंटेड फुडें कितें जालें तें म्हाजें देखून म्हणटा हांव ते 10 वर्सां पासून तुका दिसता तियात्र उरतलो काय ना ना उरतलो तियात्र उरतलो म्हाज्या स्पंदार तियात्र उरतलो कोण उरतलो तें हांव नकळो पूण तियात्र उरतलो पूण आमचे यूथ चडशे मुखार ना सोरो ना सोरो जाल्यार उरतलो न्हू कोणी आतां जेलो आहा तेंका हाडूंक जाय न्हू तियात्र पळोवंक तियात्र करूंक गांवांत शो तर जातात न्हू कोणाक आपणाच्या जाल्यार पर्सनली सांग जाता आपूण आपणाक एक उमेद आहा आपूण तियात्रांत नासता म्हणून ते येना तशें येना तें म्हाजें कितें म्हणून जाता दॅट इज तेंचो प्रॉब्लम पण फुडें चलोंक जाय आमी कितें करूंक जाय तियात्रिस्तांनी करूंक जाय पण आतां आयकोंकूय जाय न्हू तुका दिसना आयकोंक जाय म्हणजे बाबा एक आतां फॉर एग्जांपल विल्सन स्टेजीर उलयलो तुजो भाऊ आमकां जाय यंगस्टर्स वयर सरलेले आयकोतान काबार करता तुवें पळोवचें पडटा आनी तें चेडूं बरें म्हणटा तुका वयचें पडटा तेजे कडेन तेंच कडेन वयचें ना आनी हांवें आतां जाल्यार आतां नवे कॉमेडियन्स बी येयले ते कितें म्हणटा जाणा बुरशी कॉमेडी लोकांक लायक जाता हाचेर तुका कितें म्हणून ना बुरशी लोकांक केन्ना कॉमेडी लायक जायना लोक आसता ते म्हणटात न्हू ना ना आनी म्हाजें तें सांग पासून जाता की बुरशी कॉमेडी करना पळय हांव जेकबाक 2008 न्हेसतालो 2008 न्हेसतालो तेज्यान 4 शो गेलेले हांव पयलो म्हाका दिसता हांवें ताका पयला की तेंच्या हांबटान तो करतालो आतां म्हण हांबटाच्या फुड्यान ना केन्नाच बल्गर कॉमेडी ना केन्नाच ते कितें करताले तेच जाण आसलें पण केन्नाच हें अंडरवेर येवप ना शॉर्ट्स घालून येवप ना केन्नाच ना
उर्शेपण बरी डिसेंट कॉमेडी पडटा ताका लोक हय. लागतालो आंबट तें कितें करून आपल्या मुडान कितें कितें करतालो आनी तें करतालो आतां मातशें चेंज जाला ना पण पूण म्हाका राग ना कोणाचें कांय म्हाजें उलोवपूय जायना ते म्हणल्यार हांवें तुवें इतल्या वर्सांनी आमकां शब्द सांगता सो त्या हांव कांय म्हणायकना सो इतलें म्हणूंक सोदता की आमच्या कॉमेडीन आहा पळय ते न्यू कमर्स जाता वल्गर कॉमेडी करनाका बरी करा बरी कॉमेडी तुमची उतरां घालून लोकांक हांसय पूण वल्गर करनाका इतलें म्हजें कांय ना ओके नाईस दॅट इज व्हेरी नाईस अवे गांव सुटलो बरें तुका गरमी जालो चड गरमी जाता गरमी जाता न्हू एक चायेचो हो ब्रेक हो घेवया शुअर 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 कसली च्या पसंत तुका काळी च्या काय दोन म्हाका च्या काळी 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 यस लेट्स हॅव काळी. काळी च्या जायते फावटी आमी तियात्राक वयता आसतना येता आसतना बसीन वयतात न्हू आमी सगळे बरोबर आतां म्हणटा सगळे डायरेक्ट कोणाची गाडी घेवन वयता हय पूण येवप आसलो जेन्ना आमी सगळीं सांगातान एके बसीन तियात्राक वेतालीं आनी येतालीं आनी केन्नाय केन्नाय ग्रीन रूमान ओ स्टेजीचेर कितें तरी घडणी घडटाली sometimes it was funny केन्नाय it was sad केन्नाय it was some upsetting okay serious हय म्हणजे तशें केन्ना तुजी सवय कितें घडना can you tell us one incident at least maybe but a funny one funny one only okay thank you all right या पुढे मला पण स्वतः केन्नाच जावना okay वयलो जाला सांग टोनी डायसचा ती म्हजी माय पार्ट 3 ओके सो म्हाका एक एंट्री आयलेली पॅन्ट शर्ट मागीर हांव सूट घातला मातशें टायम बसलो तो म्हणा मातशें एंट्री कपडो घेवन एका वचूंक जाय म्हणून पडटच कपडे सोंग म्हाजे ओके सो त्या बाबा हांव चेन घालून सोडलो वय कालसांची चेन आनी ते म्हाजे शर्ट मातशें लांब हाडलें ते भायर सरलो ओ माय गॉड मातशें म्हाका खबरच ना हांव सूट घातलें आनी एंट्री लोक सगळो हांसता हांव जाणा म्हाजे कांतार बरें म्हणटा कांतार बरें हिस्ट्री आसलो मेला सर्वीस जुजू ओके जुजू न्हू तूं सॅक्सोफोन घातलें सो तो म्हाका सांगा तो कितें म्हणटा म्हाका आयको येना हांवें कांतार म्हटलें आनी भितर गेलो कांतार रिपीट येयलें आतां रिपीट कित्याक कांतार येयला चेन येयला म्हाका खबर ना भितर वचून म्हाका टोनी जाली कितें करता चेन घालून पत्तो गेलो म्हणून फाल्यां लोकांचे आनीक भोव ताका भाव म्हाका मागीर म्हणटा नासूंकूय येयलें देट वाज द इन्सिडंट अजून उडा सांगा ओके ऑडियन्स वन मोर अनिकेत इन्सिडेंट Yes. कम ऑन आणि एक सांग आणि इन्सिडेंट म्हाका दिसता कम ऑन आणि इन्सिडेंट म्हणजे टोनीचो म्हाका दिसता त्रियो म्हणटा आसतना सिलिंडराचो ओके त्या कारणान आमगेर एक सिलिंडर आसला आमी घरा कडेन धाकटो तो 8 किलो भितर भितर आसलो गॅस म्हाका खबर ना हांव जाणून मागीर आमी ऑर्डर घातलो आतां आमी घेता पळय 16 ओके ओके टोनी म्हणा हांवें 3 o'clock केला म्हणून गॅस सिलिंडर जाय म्हणलो हांवें ल्हान व्हडलो नाका हांव धाकटो आनी तो केलो म्हाका खबर आहा तो जोड आहा म्हणून त्या कडेन दवरूंकच जायना आनी 3 o'clock हो बँड गॅस ना रे गॅस आहा आपूण तुका सांगता गॅस आहा आनी फरक तो गॅस आहा म्हाका आता
ना 5 मिनिटाचे कागद घेऊन असं ओढलं इथलं ओके सो त्याला एक इन्सिडेंट म्हणा आणि हांवे आतां म्हजो हो प्रश्न जे हांव विचारता प्रश्न ते जावन आसा एकाच उतरान सांगपाचें 1 वर्ड आन्सर ओके 2 उतरां न्हू देड उतर पासून न्हू पण टाइम घेऊन जाता जापकन सांगपाचें सोडसोडीत सारकें ओके रेडी ऑलराइट म्हजो पयलो प्रश्न समज तुका आतां 7-8 तियात्रांनी चान्स पडटा जाल्यार तूं सर्वीस करून सोडटलो आनी हांगाच रावतलो 2 उतरां जालीं वय ओ ना दुसरो प्रश्न तुज्या पुताक चान्स मेळ्ळो जाल्यार आयकला तो एक बरो सिंगर म्हणून जाल्यार तूं ताका सर्विसेक धाडचो ना तियात्रूच करूंक सांगतलो ना सिरियस धाडटलो ओके समज तुका देवान परत तूं मेल्या उपरांत देवान तुका परत संवसारान धाडलो तेन्ना तूं तियात्रिस्तूच जातालो काय आनी कोण ओके जायते तियात्रिस्त चेडवां सांगता तुवें काम केलां तुजी फेवरेट हिरोईन कोण फेवरेट हिरोईन सगळीच फेवरेट ना ना तो आन्सर ना 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 कोणाचं म्हणा एका उतरान तुवें सांगूंक जाय ना ते म्हणजे तुका सांगूंक जायना मला ऍक्टिंग करून जाय पण कांतरा हांव म्हणलें फेवरेट हिरोईन हांवें म्हणोंक ना म्हणजे बेस्ट हिरोईन म्हणोंक ना आय सेड फेवरेट हिरोईन फेवरेट आतां तेका ना ह्या प्रश्नामध्ये तुझ्या सगळ्यांक तुजो व्हडलो दुस्मान कोण माझा पण दुस्मान जाल्यार म्हाका खबर ना माझा पण दुस्मान हांव सदांच म्हाकाच सगळ्या कडेन कितलींच उतरां जाली तुका सांगा एकाच उतरान जबाब दी म्हणून एक 1 वर्ड ना आतांच्या व्हंकलेचें नांव कितें व्हंकल ना बायर म्हाका खंय करतलो मागीर तेजें नांव कितें बायलेचें तुवें म्हटलां कार्मिना म्हणून हांवें म्हणोंक ना तुवें सांगूंक जाय न्हू होय पण सांगूंक तुका सांगला एकाच उतरान तूं सांग मागीर कार्मिना तियात्रिस्पण तुज्या हिसपान वयर काडला कोणें वयर काडला कोणें त्या दिसांनी ना लोकांचो सपोर्ट आहात न्हू पूण वयर काडला जाल्यार त्याच दिसांनी न्हू ओके ना लोकांनी म्हणून जाता तेजो सपोर्ट लोकांनी आमकां हेल्प केलो जाय तो लोक नासत तेच जायना ओके आतां फुडलो प्रश्न तियात्रिस्पण पाळ घातला कोणें पाळ घातला कोणें ना पाळ नो आयडिया बरें सांगलें तियात्रिस्तांनी काय लोकांनी काय ना लोकांनी लोक केन्ना पाळ घातला लोक केन्ना पाळ घालना घातला त्या दिसान घातला आसलें आपणाचें पाळ घातला तेणी कोणें घातलें हांव पूण घातला त्या दिसांनी लोक केन्ना तुवें पाळ घालचो ना सो तुजो रिप्लाय तियात्रिस्तांनी आपणाच्या तोंडान पाळ केला ते त्याच दीस जालें न्हू वेरी जासिफासाची तुवें जायतीं कातरां आयकल्यात सगळ्यांक तुजे हिसपान तुजें फेवरेट खंयचें थोडा उतरां येना पूण म्हाका सद्या तें अभी तुम लोग बॉम्बे देखो that is my favorite song. Okay, so why don't you sing it? I don't know that song. Really, I'm telling you. Okay. म्हाका आवड आसना but I know this tune. Okay. अभी तुम लोग बॉम्बे देखो बॉम्बे का ना that's song. Okay, Bombay देखो. बॉम्बे देखो. Now, म्हाका दिसता Bombay देखो. आमचे पयलीं हो आमचो पिकल टिकल चॅट शो तुजो एक मेसेज नवे तियात्रिस्तान
तूं दिवंक सोदता पळय सांग नव्या दिसांक म्हजो इतलोच मेसेज तुका खंयच्या न्यू कमरान सोड करून न्यू कमराचो म्हाजो रिक्वेस्ट चेडो जावं चेडूं ना एका डायरेक्टरान जर तुका आपयलें बरो डायरेक्टर तूं आपणाक जावं तें आपणाक जाय सदांच ऑलवेज बी हंबल तो तुका कितें स्क्रिप्ट दिता पाट दी गो कांतराक तेजी कांतरां तुजी कांतरां वॉटेवर इट इज 90% तुजें दॅट 10% ताका दी कळटा आनी सदांच सदांच राव पॉजिटीव पयलेच पावट नासलें मातशें नेर्वस जालें म्हणून डोंट थिंक द फ्युचर इज ओवर नो इट हॅपन आमकां जाला आमी नये आसतना भितर सगळ्यांना आमकां जाय मिस्टेकी जाले पूण आतां सुदरायलें आमी फुड्यान मनीस आहेत पूण ह्या फुडें कोणाक हो चान्स पडलो निसरलो घेवन बसनाका यू ट्राय टू इम्प्रोवाइज युअरसेल्फ इन नेक्स्ट इयर improve yourself show the director you are the best and तेन्ना सान मागीर तुजें your life will always be fulfilled in your life ओके हांवें चोडांनी चोड देव बरें करूं तुका चोडान तुमी आमच्या शोवर आयले आनी जायती म्हायती आमकां दिली तुजे वयर तुवें दुसरें इन्फॉर्मेशन आमकां जायतें सांगलें त्या खातीर आमी तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा एज अ टोकन ऑफ आवर एप्रिसिएशन आनी यू हॅव बीन सच अ गुड बॉय एंड लक रियली फेवर्ड यू इन 2008 you gave me that time you gave me that time. Okay, here is a memento for you. Thank you. With love from us from Pickle Tickle Chat Show. So guys, I hope you enjoyed this episode. See you soon for the next one. Till then, I wish you good luck, good health, and a big God bless. Mwah!